म्हजो ट्वीट अजूनय थंयच आसा. जे सेक्स स्कॅन्डल सांगला त्या विशीं मुखेलमंत्र्यान कारवाय करची. योग्य वेळार कितें आसा कितें ना ते मुखार येतले म्हण गिरीश चोडणकार उलयला. आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट. तुवें ट्वीट केलें सेक्स स्कॅन्डल पुलिसांनी तुका काढला समज किंवा आपयला किंवा तुजे कडेन मागला. म्हाका अजून कांयच ना आनी म्हाजो ट्वीट थंयच आसा. म्हाकाय मिडियाचो खूब जाणांचो म्हाका फोन येयल्ले की आमकां समन्स येयल्ले म्हणून. म्हणजे हेजेर एक हें जाता की हो मिडियाचो जो आवाज आसा तो बंद करपाचे खंय तरी सरकाराचो प्रयत्न जाता आनी मिडियाक इम्युनिटी आसा सर्टन गजालींचेर. म्हागेलो ट्वीट थंय अजुनूय तोच आसा. ट्वीट हांवें म्हागेलो टचूय केन्ना डिलीटूय केन्ना. ट्वीट जो त्या दिसाक केल्लो त्या मोमेंटाक इट इज स्टील देयर. एकूच स्पेसिफिक क्वेश्चन परत तुका आन्सर करचो पडटलो. जेन्ना तुमी ट्वीट करता तेन्ना ते खंयच्या बेजिसाचेर ट्वीट केले तुमचे कडेन पुरावे आसा काय तुमकां कोणी? हांवूय तुका तोच सांगता स्पेसिफीक सांगता. बिलींग टँकरच्या प्रकरणाचेर जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लें तेन्नाय तूं हेच परत परत विचारतालो म्हाका आनी म्हाजें उत्तरूय तेंच आसतालें. योग्य टायमार योग्य कितें येतलें तेन्ना तुमचे पुरावे दिल्ले तशें हांगासर तुमचे कडेन पुरावे आसा? योग्य वेळार कितें आसा आनी कितें ना ते सगळें योग्य टायमार येतलें. तुमकां अजून कितें सामान येयलेलो आहा वो तुमकां अजून कोणी कितें क्वेश्चन विचारूंक ना? म्हाका काय म्हाजो ट्वीट क्लियर आसा न्ही. म्हाका कोण कितें विचारता म्हाजो ट्वीट तसोच आसा अजूनय. म्हाज्या ट्विटाचेर पुलिसूय कांय विचारपाक शकना म्हाका आनी कोणी म्हाका जे कोणी पळयला आनी हें करता कोणाचें नांव घेतलें नासतें. मुख्यमंत्री तुम्ही पुरावे दिल्ले आहा. मुख्यमंत्र्यान सोडची न्ही कितें आसतें. मुख्यमंत्री म्हणटा पर्सनल करतात. कसले गजाली पर्सनल आसता? पर्सनल म्हळ्यार कितें? मुख्यमंत्र्याक विचारपाचो कितें पर्सनल म्हणजे तो कितें जेवता खाता तें हांवें विचारला तें पर्सनल जालें.